इंडिपेंडंट म्हणजे खरं इंडिपेंडंट म्हणजे ज्युडिशियल इन्क्वायरी तीच इंडिपेंडंट असतली. सो तुम्ही घाला न्ही ताका बाबूश आस्क फॉर ज्युडिशियल इन्क्वायरी. तो कॅबिनेटान आसा, विचारून न्ही सीएम. आनी हे गव्हर्मेंट बाबुशान कितें मागिल्लें आयकना, हे सगळे आयकता. बाबूश तांकां सारके जाय तशें सॅटिस्फायड दवरला ताणें. सो बाबूश जर ज्युडिशियल इन्क्वायरी मागता, तुम्ही घाला बाबूश आस्क फॉर ज्युडिशियल इन्क्वायरी. आणि जॉब स्कॅमूच नाही, बरोबर ते सगळी स्कॅमां आसा पळय ते जुवारी एग्रो लँड्स तेय घाला म्हणून सांग ज्युडिशियल इन्क्वायरी. सो इंडिपेंडंट इज नथिंग. इंडिपेंडंट म्हणजे ज्युडिशियल इन्क्वायरी. सो दॅट इज द न्यूज न्हू, ब्रेकिंग न्यूज. तांचोच कॅबिनेट मिनिस्टर इज आस्किंग फॉर ज्युडिशियल इन्क्वायरी. तुम्ही अशें घालून जाय इज वॉट इज इंडिपेंडंट इन्क्वायरी. सो ऑपोजिशन म्हणटा बाबूशी मागता ज्युडिशियल इन्क्वायरी. सो लेट हिम आस्क हिम बिकॉज ही इज द कॅबिनेट मेंबर. आणि असो मेंबर जाचे कोण ताका ना म्हणना, तें जाय तशें सगळ्यांक दवरल्या. सो लेट हिम आस्क ऑफिशियली. आनी तातूंतूच न्हय, सगळी जी स्कॅमां आसा पळय जुवारी एग्रो, तातूंतय ज्युडिशियल इन्क्वायरी मागपाक सांग. आय वील सपोर्ट. बाबुशान मागल्या. हे बाबूश करता पळय, हे पणजेकारांक सामके हाची संवय जाल्या. हे एवरी टायम ते PWD स्कॅम जाल्ले ताचे आपले कडेन पुरावे आसा म्हणून असोच एक शो केल्लो. ते कितें जालें, ताणें फुडें कॅरी केलें. He is in power, he is in office. Why doesn't he take it forward? So बेटे एक अशें दाखोवपाक हाचें नांव आयलां न्हय एका व्हिडिओन. सो मागीर ते अशें कितें म्हणटात ते 100 चुहे खाकी बिल्ली हज को चली, तसल्यो गजाली ह्यो. पणजेकारांनी 100दा पळयला. PWD स्कॅमाकूय हेच केल्लें. ह्या हातून तो पार्टी सारकी हातून गटारांतल्यान व्हरता, सारकें पार्टीचें नांव सारकें घासून व्हरता सकयल.